नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या स्वीडन भेटेंत भारत आनी स्वीडन हांणी आपल्या द्विपक्षीय संबंद धोरणात्मक भागीदारीत परिवर्तीत करपाचो इतिहासीक निर्णय घेतला. स्वीडनचे पंतप्रधान उल्फ क्रिस्टर्सन हांचे वांगडा जाल्ल्या बसकेंत संरक्षण, व्यापार, हरीत संक्रमण, एआय, डिजिटलीकरण, संशोधन, शिक्षण आनी अंतराळ वाठारांतले सहकार्य अदीक घटमूट करपाचेर चर्चा जाली. दोनूय देशांनी भारत स्वीडन एकवटीत कृती येवजण 2026 ते 2030 आपणायल्या आनी दहशतवादा आड एकचारान लढो दिवपाचो निर्णय घेतला. ह्या बसकेंत स्वीडनच्यो युवराज्ञी व्हिक्टोरिया हांणी लेगीत वांटो घेतलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां स्वीडनचो प्रतिश्ठेचो रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रँड कोर्स ह्या उंचेल्या नागरी सन्मानान भोवमानीत केले. युवराज्ञी व्हिक्टोरिया हांणी हो पुरस्कार प्रधानमंत्र्यांक भेटयलो. हो पुरस्कार आपणायतना भारत आनी स्वीडन ह्या दोनूय देशांतली इश्टागत, मोग आनी आत्मीयता समर्पित आसा अशी भावना प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायली. इस पार्टनरशिप के अंतर्गत हम ग्रीन ट्रांजिशन, रक्षा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी तथा पीपल टू पीपल टाइज जैसे मुख्य स्तंभों पर आगे बढ़ेंगे. विभिन्न तनावों और समस्याओं के समाधान के लिए भारत ने सदैव डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया है. भारत और स्वीडन सहमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है. पिछले वर्ष पहलगाम में हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्वीडनांतल्या मुखेल कंपन्यांच्या मुखेल कार्यकारी अधिकाऱ्यां वांगडा गोटेनबर्ग हांगा महत्वाची गोलमेज परिशद घेतली. ह्या वेळार तांणी स्वीडिश कंपन्यांक भारतांत वेवसाय करपा खातीर आमंत्रीत केले. भारत सरकाराच्या मेक इन इंडिया ह्या संकल्पने खाला राष्ट्रीय हरीत हायड्रोजन मिशन आनी महत्वपूर्ण खनिज मोहिमेत वांटो घेवपाचें आवाहन केलें. भारतान नेटान सुरू आशिल्ले अर्थीक परिवर्तन, वाडटी देशांतर्गत मागणी, डिजिटल भौशीक पायाभूत सुविधा आनी भवितव्या खातीर सज्ज आशिल्लें सेवा क्षेत्र हाचो उल्लेख करून प्रधानमंत्र्यांनी स्वीडिश कंपन्यांक व्हड संधी आसा अशें नमूद केलें. भारत सरकार स्वीडिश उद्देजकांक जायते सहकार्य करपाक तयार आशिल्ल्याचें प्रधानमंत्र्यांनी आश्वासन दिलां. केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा आयच्यान 3 दिसांच्या छत्तीसगड भेटेर आसात. रायपुरांत जाल्ल्या एका खाशेल्या दबाज्यांत मंत्री अमित शहा हांणी डायल 112 ह्या संकश्टकालीन प्रतिसाद सेवेंतल्या 400 अर्विल्ल्या वाहनांक 5वो बावटो दाखयलो. ही सगळीं वाहनां वा डायल 112 ह्या क्रमांकाचेर राज्यांतल्या सगळ्या 33 जिल्ल्यांत प्रभावीपणान उपलब्ध आसतले. कार्यावळी उपरांत मंत्री अमित शहा हांणी उपस्थितांक संबोधीत केलें. काँग्रेसचे ज्येष्ठ फुडारी व्ही.डी. सतीशन हांणी आयज केरळच्या मुखेलमंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो. तिरुवनंतपुरम हांगा आयोजीत केल्ल्या भव्य सोपूतविधी सुवाळ्यांत राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हांणी तांकां पद आनी गोपनीयतेचो सोपूत दिलो. ह्या दबाज्याक काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांचे सयत वडील पदाधिकारी हजर आशिल्ले. मुखेलमंत्री सतीशन हांचे सयत 20 मंत्र्यांनी लेगीत सोपूत घेतलो. नव्या मंत्रिमंडळांत काँग्रेस पक्षाक मुखेलमंत्री पदा सयत 11 मंत्रीपदां जाल्यार घटक पक्षाक 5 मंत्रीपदां मेळ्ळ्यात. मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मुखेलमंत्री व्ही.डी. सतीशन हांकां कार्यकाळा खातीर परबीं भेटयल्या. केरळच्या उदरगती खातीर केंद्र सरकाराचो सदांच तेंको मेळटलो अशी गवाय प्रधानमंत्र्यांनी प्रसार माध्यमां वरवीं दिल्या. एनईईटी पेपर फुटी प्रकरणांत केंद्रीय गुन्यांव अन्वेषण विभागान व्हड कारवाय करीत लातूरचे खाजी क्लास संचालक शिवराज मोटेगांवकर हांकां ताब्यांत घेतला. तांची पुण्यांतल्या सीबीआय कार्यालयांत काल रातीसावन चवकशी सुरू आसा. शिवराज मोटेगांवकर हे आरसीसी कोचिंग क्लासीसचे संचालक आसात. ह्या प्रकरणांत हाचे पयलीं लातूरच्या शुभम खैरनार हाका लेगीत अटक केल्या. ह्या प्रकरणांत मनीषा मांढरे हिका दिल्लींतल्या राउज एव्हेन्यू न्यायालयांत 14 दिसांची सीबीआय कस्टडी दिल्या. एनईईटी पेपर फुटी प्रकरणाचो तपास मुखार नेटान सुरू आसा.
आगामी पावसाच्या फाटभुंयेर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मंत्रालयांत संबंदीत खाते मुखेल्यांची बसका घेवन उपरासपी दक्षतायेच्या कामाचो नियाळ घेतलो. डिझास्टर मॅनेजमेंट करपा हेतान गरज त्यो सुचोवण्यो लेगीत ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांक दिल्यात. नियाळ बसके उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सरकारान संकश्टग्रस्त काळा खातीर घेतिल्ल्या उपाय येवजण्यांची म्हायती दिली. माझ्या खातीर आमी ऑलमोस्ट 1,43,00,000 रुपया हे एलोकेट आमी हेल्थाच्या अंडर डिझास्टर मॅनेजमेंट रिलीफ फंड करून 4 एम्ब्युलन्सी आमी प्रोक्युअर केल्या आणि 2 इन नॉर्थ 2 इन साउथ ह्यो नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीचेर आमी त्यो प्लेस केल्या. कारण मेजर एक्सिडेंट जर कितें जालो आसत जाल्यार तांकां टायमली जे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांनी पावपाक जाय किंवा गोवा मेडिकल कॉलेजीन पावपाक जाय ताच्या खातीर ह्यो 4 एम्ब्युलन्सी आणि which is the hired ambulances we have attached with the 108 ambulance त्यांच्या बरोबर टायअप करून जे एनी कॉल टू द 108 एज अ नॅशनल हायवेचेर दुसरी वाटेन वचपा खातीर ह्यो एम्ब्युलन्सी आसतल्यो. अप्रॉक्सिमेटली 172 पर्सनल्स आमी डिझास्टर मॅनेजमेंटात त्यांची स्पेशल ट्रेनिंग जी पार्टान ऑर्गनायज केल्या. ऑलमोस्ट ताच्या खातीर 57 लाख रुपीज खर्चूय केल्लो आसा. आमी स्पेशली स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीच्या वतीन 16 मोबायल फोन प्रोक्युअर केले आणि वेगवेगळ्या तालुका लेवलाचेर ऑफिसीसचेर ते आमी एकदा लँडलायन फोन लागना खातीर हे फोन थंयसर आमी दवरलेले आसता. 400 आपदा मित्र. दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरियतो फर्नांडीस हांच्या खासदार स्थानीक क्षेत्र विकास निधींतल्यान खरेदी केल्ल्या नव्या कार्डियाक रुग्णवाहिकेचो लोकार्पण सुवाळो आयज मडगांवच्या दक्षिण गोंय जिल्हो रुग्णालय संकुलांत जालो. मडगांव वासियांची विनवणी मान्य करून लोकांच्या शिष्टमंडळाक रुग्णवाहिका उपलब्ध करून दिवपाचें आश्वासन कॅप्टन विरियतो हांणी दिल्लें. मडगांवचे ज्येश्ठ हृदयविकार तज्ञ डॉ फ्रांसीस कुलासो हांचे हस्तुकीं फीत कापून ही रुग्णवाहिका लोकांक समर्पीत केली. The golden hour is very critical. The time भितर पेशंटाक सेव करपाक जाय. So it took us time because some equipment had to come from a foreign country. So import problems आशिल्ले कितें आसलें, but everything has come. आणि I also thank all the government officials, especially collectorate officers, आमची कलेक्टरा अंडर इनिशिएटिव्ह घेवन आणि also our the medical fraternity, the medical staff of South Goa district तांचे बरोबर बसले आमी. तांचे कडेन डिस्कस केले की आमी हे करूंक सोदता, तुमकां कसलें जाय. एमपीएलडी निधींतल्यान खरेदी केल्ल्या आनी रुग्णवाहिकेचें लोकार्पण मडगांवच्या दक्षिण गोंय रुग्णालयाच्या संकुलांत जालें. केपेंचे आमदार एल्टन डिकोस्टा हांणी ह्या रुग्णवाहिके खातीर खासदार कॅप्टन विरियतो फर्नांडीस हांचे उपकार आठयले. केपें रुग्णालया खातीर ह्या वाहनाचो वापर जातलो. आज म्हाका दिसता आमच्या सावथ गोवा लोकांक आनी एक गोंयची खबर, कित्याक this was need of the hour. Cardiac ambulance आता दोतोरान सांगता golden hour, which is very important when a person gets a cardiac एक हे येता. So तेन्ना म्हाका दिसता this is very important. In fact many places I'm not saying that it was not there, but it's a art सारखी top latest जे state of art आमगेले कॅप्टनान ही हाडल्या. आनीक जेन्ना आमगेलो MP कॅप्टन विराटो आमी चिंतिल्ले जेन्ना एमपीक बसोवपाक वी हॅड दॅट ऑल दिस इंटेन्शन. पणजी सांताक्रूज मजगतीर राष्ट्रीय महामार्ग 66चेर एक मालवाहू कंटेनर काल रातीं उमथून अपघात जालो. सुदैवान जिवीत हानी जावना, मात मोठो कंटेनर महामार्गाचेर पडिल्ल्यान येरादारीचेर ताचो परिणाम जालो. बांबोळे ते पणजे मजगतीची येरादारी सांताक्रूज नेक्सा शोरुमा कडल्यान वळोवची पडली. दक्षिण गोंयांतल्यान पणजेंत येवपी जड वाहनांक बोरी फोंडेच्या मार्गावेल्यान वाहनां वळोवपाची सुचोवणी येरादारी विभागान केल्या. वाहन चालकांनी जतनाय घेवन वाहनां चलोवपाचे लेगीत येरादारी पुलिसांनी सुचयलां. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.